मोगाच्या बाबा भयणीनो, आयज आमी विचून काडची तोरां हे भाग्यवंत इनास दे लॉयला हाचे शिकवणेचेर नियाळ करतल्या. दी आर्ट ऑफ डिसर्नमेंट. आनी हाचेर नियाळ करतना लॉयलाचो इनास आमकां कितें सांगता, कशे तरेन आमी ही वाट सोदून काडची वो कितें आमी विचून काडचें आनी कशें आमी विचून काडचें हाचे विशीं तो आमकां शिकवण दिता. हे शिकवणेचेर वेचे पयले आयच्या शिव वर्तमानाचेर, तेच परी भाग्यवंत फ्रांसीस शावेराच्या जिविताचेर, तेच परी दुसरे सुमूर्तीच्या पुस्तकाचेर आनी आयज आमी पयल्या वाचपाक दिल्लो जबाब हाचेर बारीक नियाळ तुमचे मुखार दवरूंक सोदता. दोन वाटो, एक देवा सरशी आमकां पावयता आनी दुसरी वाट आमचेच सोरी आमकां पावयता, म्हणजे आपस्वार्थपणाची वाट. पयली निस्वार्थीपणाची सेल्फलेस आनी दुसरी वाट म्हणटा ती आपस्वार्थपणाची सेल्फीश, आपल्याच कडेन पावयता ती वाट. म्हणटच खंयची आनी कशी ही वाट आमी विचून काडची, लॉयलाचो इनास हाचे विशीं आमकां कितें तरी सांगता. मोगाच्या भाव भयणीनो, दुसरी सुमूर्त, द बूक ऑफ ड्युटरॉनॉमी, 30वो हावेसवर, चॅप्टर 30, 15 ते 16 वड बसून थंय मोइजेस लोकांक अशें सांगता, तुमचे मुखार हांव जिवीत आनी मरण दवरता, सूख आनी दूख. जी वाट तुमकां विचून काडूंक जाय ती तुमी आतां विचून काडात. खंयची वाट आमी विचून काडटल्या, म्हणजे खंयची वाट ही पोरजां विचून काडटली. जरी तर जिवीत दिता ती वाट ती विचून काडीत जाल्यार देवाचे बेसांव ती अनुभवूंक पावतली. जरी तर जिवीत दिना ती वाट ती विचून काडीत जाल्यार तांचें निसवणपण जातलें. म्हणटच एके भाशेन ह्या दोन वाटां मदें एक वाट विचून काडूंक हें पुस्तक आमकां आपयता. ह्या पुस्तकांत आमकां अशें मेळटा. दुसरे सुवातेर आमी पळयता आयचो पयल्या वाचपाक दिल्लो जबाब, तुका विस्वाशी रावूंक तूच म्हाका वाट दाखय सर्वेस्परा. जायत्यो वाटो आसा, पूण खंयची वाट हांवें विचून काडची. जी वाट तुका विस्वाशी रावूंक म्हाका आदार दितली ती वाट विचून काडूंक म्हाका दाखय सर्वेस्परा. हो जबाब आयज पयल्या वाचपा उपरांत आमी दिल्लो आसा. परत एकदां कितें विचून काडचें हाचे विशीं हो जबाब आमकां आपयता. तिसरे सुवातेर आमी आयच्या शिव वर्तमानांत पळयता लेवीचे आपोवणे. आमी जाणा लेवी एक दंड वसूलदार आसलो, टॅक्स कलेक्टर, आनी जो असलो वावर करतालो ताच्यान सोंपेपणी जायतो दुडू एकठांय जातालो. जायतो दुडू ते कमायताले. कित्याक जें कितें रोमा अधिकाऱ्यांक तांणी दिवचें आसलें ताचे वयर जें कितें तांकां मेळटालें तें तांचें आसलें. आनी देखून अशें आसतना जेजूचो उलो ताका येता, जेजू ताका आपयता आनी हें सगलें सोडून तो ही वाट धरता. परत एकदां दोन वाटो, एक दोन वसूलदार कसो पयशे कमावंक आनी दुसरी वाट म्हणल्यार जेजू आपयता ती वाट, जंय ताका पयशे मेळचे ना पूण देवाची सेवा करूंक ताका भाग फावो जातलें. आनी तो ही वाट विचून काडटा. चवथे सुवातेर भाग्यवंत फ्रांसीस शावियर, जो एक व्हड मनीस जावंक सोदतालो, एक व्हड प्रोफेसर जावंक सोदतालो, संवसारी वस्तूंनी गुल जाल्लो, आनी जेन्ना लॉयलाचो इनास ताका भेटता तेन्ना ही सोबीत उतरां पवित्र पुस्तकांतलीं ताचे मुखार तो दवरता. सगलें तूं जोडीत, आख्खो संवसार तूं जिखत, पूण तुजो आत्मो इबाडीत जाल्यार कसलो आदार. म्हणजे दोन वस्तू परत एकदां ताचे मुखार तो दवरता, हो आख्खो संवसार आनी तुजो आत्मो. संवसारी बरेपण वो देव दाखयता ती वाट, एक खंयची विचून काडूंक. म्हणटच ह्या सगल्या उदाहरणांनी आमी तेंच पळयता, दोन वाटो आनी तातूंतली एक वाट विचून काडूंक जाय. आनी लॉयलाचो इनास आमकां हाचे विशीं भर घालून आमकां कशे तरेन बरी ती वाट आमी विचून काडची हें तो आमकां दाखयता. जशें सुरवातेक हांवें सांगलां दोन वाटो आसा,
एक वाट आमकां देवा सरशी पावयता जाल्यार दुसरी वाट आमकां आमचेच सरी पावयता. म्हणटच देव दाखयता वो देवा सरशी आमकां पावयता ती वाट आमी विचून काडूंक आमी कितें करूंक जाय तो आमकां सांगता. जेन्ना आमी कितें विचून काडूंक सोदता तेन्ना आमच्या मनांत हे जे विचार येतात, ह्यो मांडण्यो येता, आयडियज येता, त्यो कुंयच्यान येता काय? लॉयलाचो इनास आमकां म्हणटा ती घडयेक आमच्या स्वतंत्रतायेंतल्यान म्हणजे आमच्या स्वतंत्रतायेंतल्यान आमच्या फ्रिडमांतल्यान त्यो घडयेक येता. आमकां कितें बरें दिसता थंयच्यान आमी तें विचून काडटा. दुसरे सुवातेर बरो आनी वायटो वो आत्मो आमकां आपआपले वाटेन ओडून वता. द गूड एंड द बॅड स्पिरीट आपआपले वाटेन ओडून वता आनी जे वाटेन आमी वळोन वेता ती वाट मागीर आमी विचून काडटा. द गूड वे ऑर द इवल वे. मोगाच्या भाव भयणीनो, जरी तर आमची विचून काडची तोरा, इफ आर्ट ऑफ डिसर्नमेंट हॅज टू बी फ्रुटफूल, इफेक्टीव, जाल्यार आमी कितें मनान धरूंक जाय? लॉयलाचो इनास आमकां सांगता की पयले सुवातेर देवाचेर आमचो विस्वास आसूंक जाय. आमी भावार्थी मनशां आसूंक जाय, भावार्थ आसूंक जाय. दुसरे सुवातेर आमचो संबंद देवा सोवें आमी हालोवंक दिवंक फावना. हो संबंद आमी राखूंक जाय, दीस रिलेशनशीप. आनी कशे तरेन हो संबंद आमी सांबाळून दवरतल्या? मागण्या वरवीं. प्रेयर इज द आर्ट ऑफ कम्युनिकेशन विथ गॉड. आनी देखून हो संबंद राखून उरतलो. तिसरे सुवातेर जाणवाय, जागृताय आमचे विशीं आनी समाजा विशीं हेवूय भोव गरजेचें, कित्याक हाचे वरवीं आमकां विचून काडूंक आदार मेळटा. फुडले सुवातेर तो म्हणटा आमी भितरले भितर मेकळीकाय आमचे भितर आसूंक जाय. इनर फ्रिडम, स्वतंत्रताय, स्वतंत्रपणी आमी निर्णय घेवंक ही सत्या आमचे भितर आसूंक जाय. इनर फ्रिडम. ल्हानविकाय आमचे भितर आसूंक जाय. तेच परी कितें आमी करूंक सोदता रिस्क घेवपाक आमी मुखार सरूंक जाय. तेन्ना जे आमी विचून काडटले तें देवाचे येवजणे प्रमाणे आमी करूं शकता. मोगाच्या भाव भयणीनो, मुखार तो आमकां दोन वस्तू सांगता, कॉन्सोलेशन एंड डेझोलेशन. म्हणजे जेन्ना हांव कितें विचून काडटा, जरी तर तें म्हाका देवा वाटेन ओडून वता जाल्यार हांव म्हजे भितर एक आनंद अनुभवता. आय एक्सपिरियन्स जॉय, खुशालकाय, देवाच्या आशिर्वादान भरलेलें जिवीत त्या वेळार हांव अनुभवता. आनी तेन्ना आमकां कळून येता की आमी देवा म्हऱ्यांत आसा, आमी सारके वाटेर आसा, आमची वाट आमकां देवा सरशी पावयता. वी आर इन कॉन्सोलेशन. आनी जरी तर अशें घडना जाल्यार आमकां गमून येता की ही वाट आमकां देवा सरशी व्हरना, पूण आमचे सरशी वता. वो संवसारा वाटेन आमकां ती वाट ओडून वता. तेन्ना आमी वी आर इन डेझोलेशन. म्हणटच जेन्ना आमकां ही खुशालकाय भोगता कॉन्सोलेशन, तेन्ना कितें आमकां गमून येता, वो केन्ना आमी म्हणूं येता की आमी देवाचे वाटेन आमी आसा, वो ही वाट देवा वाटेन आमकां वता. पयली सुवातेर आमचो भावार्थ, आमचो बोरवांसो आनी आमचो मोग देवा सोवें आनी एकामेका सोवें वाडलेलो आमकां दिसती पडटलो. तेन्ना आमी म्हणूं येता की ही वाट खरेपणी आमकां देवा सरशी वता. दुसरे सुवातेर आमी उर्बेवून जातले देवाची सेवा करूंक आनी एकामेकाची सेवा चाकरेंत आमी वांटो घेवंक. आमचे भितर ही उर्बा हो नेट वाडटलो. तेन्ना आमकां गमून येतले की जे वाटेर आमी आसा ती वाट आमकां देवा सरशी पावयता. आनी तिसरे सुवातेर आमकां हे देवाचे आसने अनुभवूंक मेळटलें. जेन्ना आमी हे वाटेर आसा तेन्ना आमचे भितर ही खुशालकाय आमी अनुभवूंक पावतले. वी वील एक्सपिरियन्स दीस इनर फ्रिडम, इनर जॉय. तेन्ना आमकां गमून येतलें वय आमी सारक्या मार्गार आसा, देवा सरशी पावयतले वाटेर आमी आसा, म्हणटच आमी सुरक्षीत आसा. मोगाच्या भाव भयणीनो, जेन्ना आमी देवाचे वाटेन ते वाटेन ना दुसरे वाटेन आसा तेन्ना कितें खुणां आमचे मदें आसतल्यो? ओ आमी ते वाटेन आसा तेन्ना हे भावार्थ, बोरवांसो आनी मोग इल्लो इल्लो उणो आमकां दिसती पडटलो. आमचें कमिटमेंट, आमचें समर्पण, आमची उर्बा इल्ली इल्ली बावलेली आमकां दिसती पडटली.
ओ देवाचे आसने आमकां अनुभवूंक मेळचे ना, ओ देव आसा देव ना, ओ आमी देवाच्या आसऱ्यान ना, असली भावना आमच्या मदें आमकां अनुभवूंक मेळटली. जस्ट द ऑपोजीट. म्हणटच जेन्ना आमी देवा वाटेन वता त्या रस्त्यान ना, दुसरे वाटेन आसां म्हणजे आमचेच सवें व्हरतल्या रस्त्यार आसां, तेन्ना आमी कितें करचें म्हणजे आमी कशे तरेन हाका फुडो करचो. तेन्ना लॉयला चैनास म्हणटा, जें कितें तुवें येवजिल्लें तातूंत बदल हाडिनाका. डोंट चेंज द डिसिजन्स दॅट यू मेड अर्लियर. घडयेक तुजे भितर राग आसा, हें आसा, त्या वेळार निर्णय घेयनाकाय. डोंट टेक डिसिजन्स इन दीस सिट्युएशन. दुसरे सुवातेर थोडो एफर्ट घे, ओ थोडो प्रयत्न कर ह्या स्थितींतलो भायर सरूंक. म्हणजे मागणें कर, दुसऱ्या सवें शेअरिंग कर, दुसऱ्याक तुजें दूख सांग आनी तुज्या अंतस्करणाची चवकशी कर. द प्रेयर ऑफ एक्झॅमिनेशन ऑफ कॉन्शियन्स. कितें घडटा भितर, कितें जालां हाचेर नियाळ कर, तुका आदार मेळटलो. तिसरे सुवातेर देवाचेर विस्वास आनी देवाचेर जो भावार्थ आसा तो सांडो नाका, ओ तो सोडून दिनाका. ग्रो मोर इन द फेथ. देवा वेलो विस्वास सोडिनाका. आनी चवथे सुवातेर पासियेंस घे, पासियेंस घेवन राव, निर्णय घेयनाका. बी कूल, बी पेशंट. मोगाच्या भाव भयणीनो, फुडें मुखार लॉयला चैनास आमकां सांगता की कित्या पासत हें सगळें घडटा, कित्या पासत आमी देव दाखयता ते वाटेन आमी चलना, ओ दुसरी वाट आमी आपणायता, कित्या पासत. पयली सुवातेर तो म्हणटा जायत घडये आमच्याच गुन्यांवांक लागून, बिकॉज ऑफ आवर ओन फॉल्ट्स. म्हणजे आमी मागण्यांक इल्लो उणो वेळ दिल्लो आसा, वो मागण्यांक वेळ दिवंक ना. वी हॅव निग्लेक्टेड आवर प्रेयर. दुसरे सुवातेर आमचें कार्य जें आसा तें आमी करूंक ना. देखून घडयेक हें डेजोलेशन आमकां आतां अनुभवूंक मेळटा. दुसरे सुवातेर जावं घडयेक हो एक टेस्ट कसो, एक परिक्षा आमची. आमी आमचो जो मोग आसा, आमची जी दुसऱ्या सवे आमी सेवा करता, ती फकत जेन्ना आमी खुशाल आसता तेन्नाच काय, ओ जेन्ना आमच्या जिवितांत दूख आसता तेन्ना आमी विसरता काय. म्हणटच एक परिक्षा आमकां हाचे विशीं आमकां जाणून दिवंक. आनी तिसरे सुवातेर लॉयला चैनास आमकां सांगता की जरी तर ही खुशालकाय आमच्या जिवितांत आमी अनुभवता, जेन्ना देवा सरशीं वतली वाट आमी धरता, हें जावन आसा आमकां देवाचें एक फुंक्या देणें. इट्स अ फ्री गिफ्ट ऑफ गॉड. हें दाखोवंक घडयेक हें आतां डेजोलेशन आमकां आमी अनुभवता. म्हणटच तें म्हज्या एफर्ट्सांक लागून, ओ म्हज्या प्रयत्नांक लागून तें घडलां अशें न्हय, पूण देवान म्हाका दिल्लें एक देणें, हें जाणून घेवंक हें सगळें घडटा जायत. म्हणटच लॉयला चैनास आमकां 3 वस्तू करूंक आपयता. टू बी करेजियस, धिरान बरोवंक. दुसरे सुवातेर उक्तें मन, उक्तें काळीज आमी धरूंक. आनी सदांकाळ आमी जागृत रावंक लॉयला चैनास आमकां आपयता. मोगाच्या भाव भयणीनो, जेन्ना आज ह्या विशयाचेर आमी नियाळ केला, द आर्ट ऑफ डिसर्नमेंट, विचून काडची तोरा, तेन्ना एकूच मनांत आमी धरुया. जें कितें आमी विचून काडूंक सोदता तें आमकां देवा सरशीं पावयतलें, देवाच्या आनी पेल्याच्या मोगान वाडूंक आमकां आदार दितलें, वो तें आमचेंच बरेंपण हातूंतल्यान सोदूंक सोदता, वो हातूंतल्यान म्हजेंच बरेंपण जावचें, म्हज्याच कुटुंबाचें बरें जावचें, हें मनान धरून हांव तें विचून काडटां काय. आज ह्या नोवेनांत वांटो घेतना हेंच देणें आमकां मागुया. देव दाखयता तें आमी स्विकारूंक आनी देव आमकां वोत्ता ते वाटेन आमी चलूंक. आमेन.